म्हाजी भुरगीं हांगा शिकोंक गेली हय. पूण आमी व्हडलें एक्शन घेना कित्याक पळय तांकां पडलें ना बालकां कोणाक पडलें ना हें कितें करता बाबा इता चिता वयता पूण कितें जालां ताका टिचरांनी मात घेवपा न्ही फाटल्या फावटी आपोवन तांकां एक करपाची न्ही तेणी फाटल्या फावटी अशें आयकता की पालकांनी येवन खंय ती प्लास्टीक बांदलेली म्हणून. हय हे खरें तुजें उतर कळपाक आतां कोण एक्शन घेना न्ही कोणाक पडलेलेच ना आमी करूं शकता हेजें खरें न्ही टिचर पळयता शिकोंक वयता आं अशेंच पण हे प्लास्टीक अशेंच गेल्या वर्सा आनी ह्याय वर्सा अशेंच अशें कांय हें करना एक्शन घेना म्हणजे आमची भुरगीं हांगा पडोवन मरपाची म्हणजे हेजो अर्थ खंय तरी मागीर लोक प्रायवेट स्कुलांनी घालता हेजें कारण Government कितें दिवपाक हांगा टिचर बरें शिकना हें करना एक्शन घेना म्हणून हांगासर भुरगीं मागीर झडणी मागून येताय बरोबर मरे. हे आतां मादना तुकाराम गावडे हे आमचे हांगा हे भुरगे प्राथमीक शाळेक हे भुरगीं शाळेक येतात. ही आतां 2 वर्सां जालीं ही ट्रिपाल अशेंच धापून 2 वर्सां जालीं आतां अशेंच धापतात आनी तशेंच हे सायडीचे ते शाळेचे वाशे आसा तेय गेल्ले आसा सायडीचे ते हेजेर अशी की गव्हर्मेंटान हेजेर दखल घेवची कित्याक ही भुरग्यांचेर कितें ते वाशे तुटोन नळे तुटोन बी पडत जाल्यार कितें इन्सिडंट जातलो अशें म्हणून हेजेर कितें गव्हर्मेंटान कितें तरी एक कापत वसावळ घालता पळय न्हू नाल्यार तिका तरी हेजे पत्रे तरी घालचे. एकूच मागता हांव गव्हर्मेंटा कडेन की आमची ही शाळा आसा प्राथमीक शाळा पळय आसा पळय न्हू ती दुरुस्त करची अशें म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता. आमी जर भितर पळयलें आसा जाल्यार भितर हे केल्ले आसा तशें ते हे सायडीक पळय आसा पळय न्हू ते वाशे गेल्ले आसा तिचे. सो फाटली 2 वर्सां जालीं तशेंच प्लास्टीक 2 दाखोवन वर्सां जालीं ही कापत दापिता आहा ते 2 वर्सां जालीं अजून रिपेर अजून करिना. बरें रिपेर करूं ना. तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळयता ही सरकारी प्राथमीक विद्यालय आणि तुम्ही ह्या शाळेची परिस्थिती पळयतात की फाटल्यान जे रूफ आसा हे फूल प्लास्टिकान धापलेले आसा आणि हांगा जवळ जवळ पयली ते 4थी भुरगीं हांगासर शिकपाक येता. जवळ जवळ 28 भुरगीं ह्या शाळेंत शिकतात आणि सगळे 3 रूम आसात पण पळोवपाक तुमी शकता की कशा पद्दतीन हे प्लास्टीक सगळें धापून दवरला ते कारण गेल्या वर्सा हीच परिस्थिती आशिल्ली. पालकूय सांगतात की अशाच पद्दतीन हे प्लास्टीक वयर रुफार धापलेलें आणि ह्या वर्सा खंय तरी ते रिपेर करपाक जे आसले सरकार पण तरी आसतना अंदूय पावस बेगीन पडलेल्या कारणान हे प्लास्टीक तशेंच आसा. सो ह्याय वर्सा म्हाका दिसता भुरग्यांक अशेंच प्लास्टिकाच्या पोना शाळेक बसचें पडटलें. जायत्यो भितर जे कॉलम आसा ताका क्रॅक येयल्ले आसा भिंतीक. भुरगीं टॉयलेटीन वयतात थंय त्या टॉयलेटीन क्रॅक येयल्ले आसा. फाल्यां सकाळीं सपोज जर कितें हांगा मेजर इन्सिडंट घडोवंक शकता. आतांच काही पालकांनी म्हणलें की वाशे सगळे भिजोन हें जाल्ले आसा केन्नाय कोसळपाची कोसळून पडपाक शकता. सो हे कोसळ्यान कितें सपोज जर भुरग्यांक मार लागलो हेजी जबाबदारी कोण घेतलो काय कितें म्हाका दिसता अशा पद्दतीन सपोज जर शाळा चलता जाल्यार ह्यो रोखड्योच दुरुस्त करपाची गरज आसा. केरियान खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.